नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. दोडा मार्गार घेतले ती जमीन रिणाचेर डॉक्युमेंट क्लियर. काँग्रेस विजयाच्या आरोपांनी तथ्य ना. विजया आड कायदेशीर कारवाय. विजयाच्या मालमत्तेची चौकशी करपाचे मुख्यमंत्र्याचे शिनाल. म्हादय बचाव आंदोलनाच्या पावट्याखाला संघटना ऍक्टिव्हिस्ट एकठांय. मुख्यमंत्री म्हणतात धीर धरात. कुसकूट डायवर्ट करूंक दिवचे ना. कर्नाटकाचे वेंचणूक प्रचाराक हेच उलोवन दाखय. विजयाची चॅलेंज. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी नेमाक धरून ना म्हणून काणकोणा बोवाळ. प्लेटी बसप बंद. HSRPच्यो 2 स्कूटरी चोरल्यो. पुलिसांक गाडयो सापडना. HSRP जायच कित्याक? RTO घेराव. DFF इफीत करता भ्रष्टाचार. फिल्म पुरस्कारां चेंज जाता फिक्सिंग. इफीचो इंटरनॅशनल प्रोग्रामर कॅनडाच्या जयराम बजाजाचो राजीनामो. स्टॉक सेक्युरिटी विकून सावंत सरकार काडटा आनीक 200 कोटी रीण. पहिल्या 8 महिन्यात सेक्युरिटीचेच रीण 800 कोटीचेर. GST लुकसाण भरपायचे 280 कोटी आडकले. कदंबात डिझेलाची लूट. ऑफिसरांचे दोळे फुडें सगळें चल्लां. चेअरमॅनाच्या कानार केस. मिडिया रिपोर्टा उपरांत हाय पावर्ड कमिटीचे चौकशीची सारवासारव. पद्धतशीर रॅकेट. कला अकादमीची ताकतिकेची रिपेअर कामां केल्यात. बिल्डिंग इफीक तयार. 19 नोव्हेंबरा सावन आयोजकांचे स्वाधीन. मोडपाचो बेत ना. सरकारान हायकोर्टाक केलें स्पश्ट. आणि मंगळारा भारताची ओमाना आड वर्ल्ड कप क्वालिफायर फुटबॉल मॅच. जिखल्यार भारताक एशियन कपांत क्वालिफाय जावंक संद. दोडा मार्गार जमीन घेतले ते रिणाचेर डॉक्युमेंट क्लियर आसात. विजया आड कायदेशीर कारवाय करूंक आदोगादा कडेन उलयलां म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मिडिया मुखार जाप. विजयाचे 2007तले आनी 12तली इलेक्शन एफिडेविट पळयल्यार मालमत्ता 5 पट मायज. चौकशी जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. डिसेंबर मेरेन मायनिंगाचेर दिल्ली सावन उपाय येतलो म्हणटा ताचेर मुख्यमंत्री अजूनय ठाम. महाराष्ट्रात प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान दोडा मार्गार जमीन घेतल्या. कर्नाटकातूय तशेंच करचे म्हूण विजय म्हणटा. गेले खेपे महाराष्ट्रात जेन्ना इलेक्शनां जालीं तेन्ना ह्याच मुख्यमंत्र्यान कॅनवसिंग केल्लें. थंय कॅनवसिंग केलें, ताजी फॅमिली पसून थंय रावली आनी मागीर ताणें इवन एक प्लॉट दोडाबांदान 2 प्लॉट कितें विकते घेतले जे ताणें मान्य केल्ले आहा. सो अशेंच ताणें कर्नाटकात बी वचचें आनी मागीर थंय पळोवचें कितें जर प्रॉस्पेक्ट आहा जाल्यार. जमीन कायदेशीर घेतल्या म्हूण मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डचो जो म्हाजेर आरोप करता की हांवें प्रॉपर्टी जी आसा ही जवळपास 1.20 कितली क्रोर स्क्वेअर मिटर्स लँड दोडा मार्गार घेतला म्हणून. आनी ताजेर तो ऑलरेडी दाखयता पळय न्ही म्हणजे 2966 हेक्टर हो एकदम चुकीचो आरोप आसा. फटिंगपणां कितें आहा पळय न्ही ही विजय सरदेसाय कडल्यान शिकपाची. सगळ्यांत व्हडलो फटींग जर कोण आसतलो आसत जाल्यार तो विजय सरदेसाय आसतलो. कितें 2.966 एकर्स म्हणजे 12,000 स्क्वेअर मिटर 2016 विकत घेतलेली आसा आनी ती म्हज्या ऑलरेडी म्हणजे म्हज्या एफिडेविटानूय आसा. आनी त्या प्रॉपर्टी खातीर हांवें पेमेंट जो केला तो ऑलरेडी हांवें म्हाज्या हितूरूय दाखयल्लो आसा. म्हणजे म्हजें जें इनकम एफिडेविट जें हांवें फायल केला इलेक्शनाच्या हितूंतल्यान तितूरूय दाखयला. आनी वीच इज अगेन्स्ट दॅट 45 lakhs रुपीज ऑफ द लोन हे म्हज्या अकाउंटाचेरूय बिचुले अर्बनांतल्यान दिसता. गिरीश चोडणकर परत तेजीच रे ओडटा तो ताज्या फुडलो फटींग आसा. ताज्या उपरांत म्हणजे म्हाका दिसता दिग्विजय सिंग हेणी जो ट्वीट केला एका मनशान म्हणजे एक ताचो अस्तित्वातूच ना हाणें ट्वीट केला आनी ताका रिट्वीट जो आसा पळय न्ही हो काँग्रेसचो लिडर दिग्विजय सिंग हो ताका रिट्वीट करता. म्हाका दिसता हो रमेश गोवेकर म्हणून हे गोंयांत सध्या मोठ्या प्रमाणात चल्ला. हो खंयसरूच मनीस अस्तित्वात ना. म्हाजे इन्फॉर्मेशन्सा वयल्यान हांवें सगळ्यो सोर्सिसा वयल्यान सोदून काडले. फेक ID जो आसा
हो क्रिएट केल्लो आसा आनी ह्या फेक आयडी वयल्यान हें सगळें म्हणजे हांवें दोडा मार्गार प्रॉपर्टी खात्याक घातलां. विजय सरदेसाय व्हडलो फटींग म्हूण मुख्यमंत्र्याचें सर्टिफिकेट. ताची प्रॉपर्टी 5 पट मायज कशी जाली ती विचारपाची खंय गरज आसा. विजय सरदेसाय म्हाका दिसता हाजें जर तुमी इनकम एफिडेविट पळयलें जें तेणी इलेक्शनाक फायल केलां वीच इज अगेन फॉर द 2012 आनी 2017 हे जर तुमी पळयशात जाल्यार तितूर 500 पट इन्कमाचो वाडलेलें आहा. कितले 500% तेणी पयल्या 2007 ताचो इन्कम जो आशिल्लो 5 crores 45 lakhs आनी 2012 तेणी जो इन्कम दाखयला वीच इज 25 crores 21 lakhs which is shown in his own affidavit. त्याच एफिडेविटान म्हणटा तो आपले आनी आपल्या बायलेचें इन्कम हे कंबायन एन्युअल इन्कम हे 7 लाख रुपया आसा. तशें आसत जाल्यार हेजो 5 वर्सांनी म्हणजे 5 कोटी 45 लाखा वयल्यान तो 25 कोटी 21 लाख कसो गेलो हो प्रश्न ताका विचारपाची गरज आसा. खरें म्हणजे हांवें लिगल एक्शन त्याच्या अगेन्स्ट नक्कीच घेतलो. म्हाज्या अगेन्स्ट जी म्हणजे एलिगेशन्स केल्या पयलीं खोटी एलिगेशन्स केल्या आनी लोकांक जो हे करपाचो प्रयत्न केला मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला. मायनिंगाचेर डिसेंबर मेरेन दिल्ली सावन उपाय येतलो म्हूण मुख्यमंत्री ठाम. डिसेंबरान तुम्ही मायनिंगाचेर सोल्युशन सेशन स्टार्ट जाला केंद्रात. डिसेंबर सुरू जावनी मरे मागीर कळटलें तुका सांगलें हांवें डिसेंबर सुरू जावनी. हांवें जेन्ना डिसेंबरान म्हटलां पळय न्ही रे आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ओके तुका हांवें सांगलें हांव रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणून हांवें सांगलें न्ही तुका तूं डिसेंबराची वाट पळय. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. म्हादयचेर गोंयभर जागृती आंदोलन खर करूंक म्हूण म्हादय बचाव आंदोलनाच्या बावट्या खाला गोंयभरच्यो संघटना आनी एक्टिविस्ट एकठांय आयल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा मातसो धीर धरात. म्हादयचें एक कुस्कूट पसून डायवर्ट करूंक दिवचें ना. विजय म्हणटा कापास्ताद असल्यार कर्नाटकांतल्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक वचून मुख्यमंत्र्यान थंय हेंच उलोवन दाखोवचें. आनी दक्षिण गोंयच्या जायत्या वाठाराक नेत्रावळी मागीर मोले राष्ट्रीय उद्यान किंवा महावीर अभयारण्य जे आसा ह्या तिनी जे म्हत्वाचे जागे आसा आनी वाठार आसा ताका उदक पुरवपाचें काम जे आसा ती म्हादय करता. ताका लागून हो प्रश्न केवळ आमी म्हणपाक जायना की उत्तर गोंयचो. 25 नोव्हेंबर पर्यंत जर केले ना कळसा भांडुराच्या प्रकल्पा बद्दल निर्णायक सोक्षमोक्ष जर लायलो ना जाल्यार आमी मागणे करता तू असमर्थ आसा, तू इनकेपेबल चीफ मिनिस्टर आसा, तुवें राजिनामो दिवचो अशी मागणी आमी करता. आमी फकत भिकेक 7 दीस दिता आनी एक्स्ट्रा 14 दीस जाले तातूंतल्यान मार फॉल तातूंतय जर तुका जर जमाना, तुका जर गट्स ना, तुमची जर पद ना, तुमकां जर किंमत ना थंय जाल्यार मागीर राजिनामो दी आनी कपडा जा मरे. लेट समबडी एल्स बिकम द चीफ मिनिस्टर. हाज्या फुडें आमी घरा वतले 7 दीस आमकां मदीं मेळटा आनी 7 दीस मेळ्ळ्या उपरांत आमी जें कितें फुडें करपाक जाय पळय तें करपा खातीर आमची स्ट्रेंथ तालुका वायज हांगा आमी सगळे रिप्रेझेंट जावंक ना. आमचे बरेच लोक आजून पावूंक ना. तालुका लेवलचेर आमी परत ऑर्गनायज जावपाक जाय. 12 तालुक्यांनी आमच्यो मिटिंग्यो ठरल्या त्यो मातश्यो हांगा बशिल्ल्या सगळ्या लोकांनी व्यासपीठा वयल्यान आनी सकयल्यान नोंद करून घेवच्यो. मुख्यमंत्र्यान अजून मातशे धीर धरात म्हणटा तेंच लावन धरला. केंद्रीय राना पर्यावरण आनी म्हायती प्रसारण मंत्री जावडेकर बुधवारा इफ्फी खातीर म्हूण गोंयांत येता. अरे म्हाका एक सांग तो जो सांगता म्हणजे चॅलेंज करप म्हणून थंय वचून हांवें तुमकां सांगलें म्हादयच्या विशयाचेर तुमी थोडी वाट पळया. मात सुद्दां म्हणजे कुस्कूट सुद्दां जे आपण म्हादयच्या बाबतींत म्हादयचो विशय हांव परत सांगता तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना. त्याची तुमी थोडोसो वेळ कळ सुसात म्हादयच्या विशयाचेर हांव मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपाचो ना. आमी खंय ना म्हणलां परवा मिनिस्टरी येवपा ते हांवें सांगलां तुमी थोडीशी कळ सुसात म्हणून. हांवें सांगलां तुमकां खंयसरूच मात सुद्दां उदक जें आसा ह्यान फुडें कसलेंच उदक हें डायवर्ट जावचें ना. कारण 2007 पासून 12 पर्यंत जे राज्य करताले पळय न्ही रे तेंच्यांनी जर थोडो जरी आवाज उठयल्लो जाल्यार आयज जाल्यार तें जावचें नासलें. तें न्हिदलेले तेन्ना. मुख्यमंत्री एक सारको म्हणटा कर्नाटकाक उदकाचो थेंब दिवचे ना. विजय म्हणटा कर्नाटकाच्या पोटवेंचणुकेक वचून थंय हेच जाहीर उलोवन दाखय. म्हादयच्या प्रश्नाचेर गोंय सरकार सिरियस ना आनी गोंय सरकार टायम पास करता हें आतां सिद्ध जाल्लें आहा.
जी म्हादय तो आपल्या आवयचे परत चड आपूण लेखता अशें म्हणटा हे म्हादयचे बद्दल ताका पडूंक ना आनी धर ताका खरें पडना जाल्यार म्हजी ताका चॅलेंज आहा ताणें इलेक्शनाक कॅनवसिंगाक वचचें इलेक्शनाक कॅनवसिंगाक वचचें भाशणां दिवचीं कर्नाटकाचे बाय इलेक्शनाचे कॅम्पेनिंगाक वचून भाशणां दिवन सांगचें की म्हादयचे एकूय थेंबो उदक आपूण डायवर्ट करून दिवचो ना खरी तर ताका कापाजाद आहा हें ताणें करून दाखोवचें हें केल्यार अशें सिद्ध जातलें की हो मुख्यमंत्री खरो काळजांतल्यान गोंयकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणकारांनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी नेमाक धरून ना म्हणून बोवाळ घालून नंबर प्लेटी बसोवप बंद उडयला. नंबर प्लेटीन खंय गाडयेक सेक्युरिटीची खात्री ना. नव्यो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी बसयल्ल्यो 2 स्कुटरी काणकोणां चोरल्यो. सोदतले जाल्यार पोलीस वा आरटीओक त्या नंबर प्लेटीचो कांयच फायदो ना. तितल्यार काणकोणकारांनी आरटीओ सहाय्यक संचालकाक घेराव घालो. घालती आमकां नंबर प्लेट नाका ही आतां हायर सेक्युरिटी नंबर प्लेट डुप्लिकेट आसा हेतून कांयच फायद ना 1 रुपया फायद ना. आमी फाटली दिसान केलें ऑफिसर कितें म्हणटाला तुमी विचारलें तांकां सेक्युरिटी आसा ऑफिसरांक विचारलें तो म्हणटा म्हाका सुप्रीम कोर्टा जजमेंट तेगे बरोबर सारकी आसा हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट पण ह्या मदल्या एजंटांनी कितें केलां हितून कांय ना चीप ना बेस्टीस नंबर घातला एक होलोग्राम घातला आनी ते नंबर डिटेल्स घातले ते आरसी बुकाचेर एपाचेर कोणाक मेळटा. तुमची किती गाडी चोरी गेली ते कंप्लेन आतां हांगा काणकोणा 4 गाडी चोरी गेलात विथ 2 त्यो नंबर प्लेटी घातल्यो आतां तांकां ट्रेस करपाक लागून आमचे कडेन जायना म्हणटा मागीर कितें फायदो ह्या हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी घालना. अरे जनतेक कितें फायदो जावपा तें करा न्ही जनते फोंडां घालपाक करनाकात की तू सध्या तरी ते तात्पुरती काम बंद दवर जोपर्यंत तू तो चीप घालना तोपर्यंत तू परत नंबर प्लेट घालना म्हणून जेन्ना आनी डायरेक्टरा कडेन उरलो तोय डायरेक्टरा कडेन उरलो आमी ताका एक रिक्वेस्ट केलें की जोपर्यंत तुमगेलो खंयचो एक निर्णयाचेर येना तोपर्यंत तुमी होल्डार दवराय आनी ज्यो नंबर प्लेटी आसा त्यो आतां बसयनाकाय चीप आयली उपरांतूच तुमी त्यो बसोवन लोकांक एक सेक्युरिटी दिवपाचो प्रयत्न कराय. तुमकां लोकांनी पयशे भरले तांचे कशें जावपाचें आतां त्या लोकांक पयशे भरला तांकां होल्डारा म्हणल्यार चीप बसयतकीर तांकां नवीन नंबर प्लेट मेळटली तांकां पण सारकी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीची मेळोनी ती ही डुप्लिकेट बसोवन कितें फायदो. अपील करता की तुम्ही लोकांक त्रास दिवपाक कायदे काडनाकात लोकांक गरज आसा सुटसुटीत कायदे काडात वारंवार पब्लिकेक सोंसयनाकात. आयज आमगेले लोक बाबडे गव्हर्मेंट जॉब मेळना म्हूण रडटाय पूण कितें तर धंदो करता पयलीं गव्हर्मेंटाच्यान जॉब कांय लोकांक दिवं जायना पूण बाबा बिझनेस करताय तो बिझनेसाचेर रेमी आड येताय पूण ह्या नंबर प्लेटीचो धंदो करताले तेमकां व्हडे पोटार आड येता. कन्क्लुजन म्हणजे जो पर्यंत डायरेक्टर तुम्ही मेमोरंडम दिवपाक जाय आमकां ते डेलिगेशन दिले तेणी हय कन्वे करतले जो पर्यंत डायरेक्टराचे आमकां कितें डायरेक्टिव्ह येना तो पर्यंत बंद आसतले होल्डार न्यू नंबर जो पर्यंत डायरेक्टिव्ह येना तो पर्यंत. ओके. DFF इफीत भ्रष्टाचार करता म्हणून आरोप करून इफी खातीर इंटरनॅशनल प्रोग्रामर म्हणून काम करपी कॅनडाच्या जयराम बजाजान राजिनामो दिलो. फाटली 11 वर्सां इफी खातीर तो आंतरराष्ट्रीय फिल्मां रिट्रोस्पेक्ट फिल्मां ज्युरी मेंबर सोदपाचें काम करतालो. फिल्म पुरस्काराचेंय फिक्सिंग जाता आनीकय कितल्याशाच गजालींनी भ्रष्टाचार जाता म्हणून बजाजाचो दावो. ताचे कडेन खंय सगळे पुरावे आसात. लास्ट ईयर हमारा कुछ झमेला हुआ उन्होंने मुझे पे बैक कुछ नहीं किया. जब मैंने ये एक्सपोज किया कि वो लोग टिकट जो हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं तो किक बैक लेते हैं ट्रैवल एजेंट से. मैंने ट्रैवल एजेंट को पूछा कि इतनी टिकट क्यों बढ़ गई. मैं makeMyTrip.com से ले रहा था वहाँ 41,000 था और ये लोग 63,000 बिल किए. बाय मिस्टेक दे सेंड मी द बिल. कि स्टाफ जो है जब आप अवार्ड देते हैं तो वो अवार्ड जूरी डिसाइड करता है. यहाँ जूरी डिसाइड नहीं करता है यहाँ स्टाफ डिसाइड करता है किसको अवार्ड मिलना है. हैव यू एवर आस्क्ड इफ़ यू आर अटेंडिंग द मीटिंग हैव यू एवर आस्क्ड इफ़ी पीपल व्हाट दे डू व्हेन दे गो अब्रॉड. वहाँ लोग आते थे वहाँ टोरंटो में आई लिव इन टोरंटो और वो अपना घूमते फिरते थे कोई काम नहीं करते थे इफ़ी का. सो एंड डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच मनी गोवा स्पेंड्स ऑन दिस. एनीबडी? हाँ 18 crore. They barely legally spend maybe 4 or 5 crores. All the things they do, they take a kickback from every vendor, 30%. This is a corruption made by government or broadcasting ministry? Well, it's mainly the DFF, which is Director of Film Festival. They control the whole thing.
Now all the ex-staff of IFFI, now they have become private distributors. So they make a deal with the international distributors. They bring the film and charge twice. Like they will say we want 1 lakh per film, and then they pay half of it only. ह्या आरोपाचेर प्रुडंटान फेस्टिवल डायरेक्टर चैतन्य प्रसादाक गाठलो. आमी कितले तरेन विचारून पळयले, मात तो कॅमेराचेर तोंड उगडूंक कसोच तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कदंबात डिझेलाची लूट चल्ल्या. ऑफिसरांच्या दोळ्या फुडें सगळें चल्लां. चेअरमॅनाच्या कानार केंस. डिझेल सप्लाय करपी टँकराची चलाखी मडगांव कदंबा डेपोंत धरली. डिझेल चोरूंक टाकयेंतले एके कंपार्टमेंटाक पायप जोडून ती लायन इंजिनाक दिल्या. थंयच्यान ती टँकराच्या डिझेल टाकयेक जोडल्या. डिझेलाक एक वॉल्व केला. प्रुडंटान हो प्रकार कदंबाच्या अध्यक्षाच्या कानार घालो. HPC खंय तपास करता. आपूण कांयच नकळो म्हूण तो हात फाफडून मेकळो. तेमी कितें केला 4 नंबर एका पोल मारला. थंयच्यान कनेक्शन त्या हितून तो मोठे आहा पळय तितूंतल्यान पायप काडला. फुडें रिटर्न पायपाक हें केला, टी केला, कनेक्शन केला आनी हांगा तेका वाल बसयला. ऑन ऑफ करपा ह्या हेजेर हो 19 बोल्ड आहा पळय तेजेर लूज केल्यार ऑन जाता वाल, टायट केल्यार बंद जाता आनी तेजेर तें हें भरता. अशी एक्चुअली हें नॉर्मल गाड्या हें कनेक्शन असतात. टँक फुले आसता ही जी टँकीन आसा ते डिझेल रिटर्न पायप न्ही रे, हो आमगे रिटर्न पायप मरे आनी तो मेन पायप. तेकाच तेंच्यांनी हें केला. तेकाच कनेक्शन भितर टी मारला. भितर टी मारला. एक तें कनेक्शन दिला, एक इंजिना येत तें कनेक्शन टी मारला आनी हांगा तेका वाल बसयला. ऑन ऑफ बोल्ट म्हणून हय बोल्ट तेका ती याद ना. भितरल्यान हितून हांगा वाल आहा तेका. सो ह्या टँकीतली डिझेल हे वयता. 4 नंबर पार्टिशन ओपन केल्यारच तो येता. 4 नंबरा हें पळय हें केलं कनेक्शन लास्ट तेका हें केलें तें खंय दिला कनेक्शन. प्रुडंटान कदंबाच्या अध्यक्षाक गाठलो. तो हात फाफडून मेकळो. That issue is being handled by the HPC. I think we have to ask them for their comments. But will Kadamba also intervene inside? See, once idea we like to have officially. So the person was wrong. Okay, sir. But that diesel was supposed to be going to KTC, no, sir. So primarily it is like the KTC shortfall of diesel because of such tactics. So you think? HPC will come there and they will investigate and they will give us the report. Okay. Then only I can comment. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि विक्रम नायक. स्टॉक सिक्युरिटी विकून सावंत सरकार आनीक 200 कोटी रीण काडटा. मुळावे सुविधा प्रकल्पांक लागून म्हूण रजाव दिला. रिझर्व्ह बँक मंगळारा 19 नोव्हेंबराक सिक्युरिटीची पावणी करतली. 10 वर्सांचे मुजतीचें रीण आसतलें. फाटले 5-6 म्हयने जाले सरकार सिक्युरिटीचेरूच म्हयन्याक 100 कोटी रीण काडीत आसा. गोंयची 280 कोटी GST लुकसाण भरपाय केंद्रा कडेन आडकल्ल्यान पयशांची बरीच अडचण जाल्या. सरकाराक हॉस्पिटलां सोडून गेस्ट हावसांचो हुस्को. सरकारी पयशांनी गेस्ट हावसां कित्याक? फोंडेच्या ID हॉस्पिटल पयलीं सारकें करात, थंयच्यो गजाली जाग्यार घालात म्हूण मोगोचो दोतोर केतन भाटीकार उलयला. सहकार सप्ताहाच्या कार्यावळीक आयिल्लो मुख्यमंत्री फोंडेचें एनिमल हजबंड्रीचें गेस्ट हावस पळोवंक पावलो. डिसेंबर मेरेन ID हॉस्पिटल जाग्यार घालें ना जाल्यार खंय फोंडें एकय सरकारी प्रकल्प येवंक दिवचे ना. गव्हर्मेंटाची शिटकावणी दिता की हे येता ते डिसेंबर पर्यंत जर आमचें ID हॉस्पिटल फूल फ्लॅज चलचें ना जाल्यार आमी असले कसलेच प्रकल्प चालू करपाक दिवचे ना. कित्याक हे पयशे मोडप हे कोणाक खूश करपाक म्हणप हे कित्याक म्हणप हे म्हाका खबर ना. बरी गव्हर्मेंट ऑफिसीस करा सो ट्राफीक कंजेशन कमी जावंक शकता. पण असली गजाली एक वायट एलिफंट ह्यो गजाली घडच्यो न्हय. दुसरी गजाल जी आसा ती साखर कारखान्याचेर शुगर 100 कोटीचो कितें ते प्रोजेक्ट घालूंक शकता. आसा त्या फार्मर्सांक पयशे दिया. आमी फार्मर्सांक दादागिरी करून तांकां त्रासान घालून जर शुगर केन कंपनी म्हणून हांगा ओपन करपाक गेले जाल्यार हांगा फार्मर धंदो काबार जातलो. कला अकादमी मोडपाचो प्लान ना. सरकारान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां. ताकतिकेची रिपेर कामां केल्यांत आनी बिल्डींग IFFI खातीर तयार आसा.
हायकोर्टाच्या स्वेच्छा याचिकेक जाप दितना कला अकादमीन स्पष्ट केलें. कला अकादमीची बिल्डिंग 19 नोव्हेंबराक इफीचे स्वाधीन करतले. सरकार कला अकादमीची दायज वास्तू मोडूंक सोदता म्हूण मिडिया रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतिल्ली. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन केल्ले कला अकादमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटा उपरांत बोवाळ पडलो. तितले पुरते रिपेर्स करून जाग्यार घालूं येता अशें आसतना सरकार पुराय वास्तूच मोडूंक सोदता म्हूण मिडिया रिपोर्टा वेल्यान बोवाळ पडलो. प्रकरण हायकोर्टा मेरेन पावलें. कोर्टान मिडिया रिपोर्टाची स्वता दखल घेवन सरकाराक जाप विचारली. आतां कला अकादमीन हायकोर्टाक सांगलां तें अशें. कला अकादमी म्हणटा, कला अकादमीचे आर्ट गॅलरी कडेन कांय रिपेराची कामां केल्यात. बाकीची कांय बिल्डिंग रिपेराची कामां केल्यात. कला अकादमीची बिल्डिंग इफ्फीचे कार्यावळीक वापरूंक तयार. कला अकादमी 19 नोव्हेंबराचे इफ्फी उक्तावणाक आयोजकांचे स्वाधीन करतले. केल्ल्या रिपेराच्या कामांची एफिडेविटाचेर सविस्तर म्हायती दिवंक एफिडेविटाक कला अकादमीन हायकोर्टा कडेन सप्तकाचो प्राझ मागला. ताचेर हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलां तें अशें. कला अकादमीची दायज वास्तू मोडची न्ही म्हूण आमी स्वता दखल घेतल्या. इफ्फीच्यो कार्यावळी ते वास्तूंत जावपाच्यो आशिल्ल्यान ती मोडचे नात अशें गृहीत धरात. कला अकादमीचें प्रकरण हायकोर्टा मुखार तडीक लागिल्ल्यात जमा. हायकोर्टान केस 16 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काँग्रेसीन डिजिटल मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केला. गोंयांत प्रायोगीक तत्वाचेर ही मोहीम सुरू जाल्या. काँग्रेसीच्या सगळ्या लेव्हलाचेर संयोजक आसतले. तांकां जनमित्र म्हूण वळख दितले. तांकां मोबायल ॲप वापरूंक शिकयतले. घरांनी वचून ते मेंबरशीप ड्रायव्ह फुडें व्हरतले म्हूण अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सचिव सिलम गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. In this pilot project, what happens? There will be coordinators. Senior leaders will be the coordinators at the PCC level, at the district level, and the constituency level, and block level. There will be coordinators belonging to frontal organizations like Sevadal, Youth Congress, Mahila Congress, NSUI, Dalit Department, OBC Department, Adivasi Congress, Social Media Department, similarly Kisan Cell. All those departments also will have coordinators. Enrollers are called Janamitras. Each coordinator will identify 50 Janamitras. They will be trained how to operate on the mobile app. These Janamitras, after registering, will visit house to house and make at least 50 to 100 members. There will be a mobile app. What I need is 4 parameters. Name, I will download the Indian National Congress membership website. I myself will enroll, saying my name, my voter ID and my mobile number, and click my photo. So I will be registered as the Janamitra. Janamitra can enroll house to house. Jaake he will enroll other new members. There will be a dashboard. So we will click on a particular coordinator. Under him, how many Janamitras are there? And each Janamitra I can click. It will give me who are the members he has enrolled. So that is how we will keep a data and we can communicate with them. वर्ल्ड कप तशेंच आशिया कपांत क्वालिफाय जावपा खातीर सध्या फुटबॉलाची सिरीज चल्ल्या. मंगळारा भारत मस्कटांत ओमाना आड खेळटलो. गेम रातची 8:30 सुरू जातली. भारत 4 मॅचींतल्यान 3 पॉयंट घेवन चवथे सुवातेर आसा. ओमान दुसरे सुवातेर आसात. ही मॅच भारताक टफ थारूं येता. जिखल्यार भारत कमीत कमी 2023च्या आशिया कपांत क्वालिफाय जावपाचे रेसींत मुखार येवंक शकता. येता त्या वर्ल्ड कपाचे क्वॉलिफायींग कॅम्पेनीत जिते उरूंक जाय जाल्यार मंगळारा मस्कतात वचून ओमानाक मारपाचे टफ टार्गेट इगोर स्टिमाचाचे भारता मुखार आसा. जैत मेळना जाल्यार वर्ल्ड कप कॅम्पेन सोंपतलें. पूण 2023 चायना एशियन कप पात्रतेक भारताच्यो आशा तिगोवन दवरपा खातीर ड्रॉ तरी गरजेची.
सध्या भारत 4 गेमींतल्यान सेगीत 3 ड्रॉ घेवन 3 गुणांचेर चवथे सुवातेर आसा. अफगाणिस्तान 4 गुणां सयत तिसरे आसा. टॉप 3 टिमींक एशियन कपाचे फुडले पात्रता फेरयेत चान्स मेळटा जाल्यार फक्त टॉप 2 टिमीच वर्ल्ड कपाचे पात्रता फेरयेच्या फुडल्या रावंडात पावतात. मंगळारची ओमाना आड मॅच म्हणजे भारता खातीर डू ऑर डाय परिस्थिती हातूंत दुबावना. I'm trying to put that mind into my players' heads. Whatever they do on the pitch, they need to enjoy it. So I hope they will enjoy the game tomorrow, and really hope that we are going to get some results out of this game. Thank you very much, coach. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.